सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही पळयनात. आमच्या खातीर सगळे पक्ष समान. मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार सांगता. दिल्लीतल्या राष्ट्रीय मिडिया सेंटरात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत ते उलयताले. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन केल्ल्या मतचोरयेच्या आरोपांच्या फाटभुंयेर ज्ञानेश कुमार उलयताले. मतदान वळेरेंतल्यो त्रुटी पयस करपा खातीर अर्ज करिनासतना मत चोरये सारकिलो चुकीचो शब्द वापरून लोकांची दिशाभूल करप हो लोकशायेचो अपमान आशिल्ल्याचें ज्ञानेश कुमार सांगता. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केले स्टेटमेंटाचेर कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा आनी हेर पंच वांगड्यांनी खर टिका केल्या. कितें सांगून लोकांची दिशाभूल करचे परस प्रस्न कसो सुटावो जातलो ताचे विशीं सुचोवणी करची अशें कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगलें. रोरो फेरी सेवा आणि मेगा प्रकल्पांच्या मुद्द्यावयल्यान आयतारा जाल्ली चोडण माडेल पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली. रोरो फेरी सेवेच्या मुद्द्याचेर पंचायतीन खासा ग्रामसभा घेवची अशी मागणी ग्रामसभेत फुडें आयली. जमनीक कितली ताक आसा ताचो अभ्यास केले उपरांतूच मेगा प्रकल्पांक एनओसी दियात म्हणून लोकांनी ग्रामसभेत मागणी केली. सरपंच रमाकांत प्रियोळकार हांच्या अध्यक्षतेखाला चोडण माडेल पंचायतीची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेक हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. भोमा राष्ट्रीय महामार्गाच्या विशयावयल्यान भोमा अडकोणची ग्रामसभा तापली. महामार्गाविशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे अजून मेरेन स्पश्टीकरण मेळूना. देखून बेगोबेग ह्या प्रस्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. तशेंच बाणस्तारी नव्या मार्केट प्रकल्पांत सवाय दुकाना खातीर जागो दितले असो थाराव ह्या ग्रामसभेत पास जालो. सावड्डे पंचायत वाठारांत आशिल्ल्यो 2 फॅक्टरींनी थळाव्यांक नोकरी दिनात म्हणून थळाव्यांनी ग्रामसभेत बोवाळ केलो. थळाव्यांक ह्या फॅक्टरींनी नोकरी मेळोवन दिवपा खातीर पंचायतीन पावलां उखलची अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. आयतारा जाल्ले सावड्डे पंचायतीच्या ग्रामसभेत मिराबाग बंदारा प्रकल्प, हेडपी गोरवां आनी सुणी तशेंच हेर विशयांचेर चर्चा जाली.
गोंयांत आयतार 17 ऑगस्ट आणि सोमार 18 ऑगस्टाक उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ताका लागून ह्या 2 दिसां खातीर पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. 19 ते 21 ऑगस्ट या काळात मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यताय आसा. या 3 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. शेनवारा गोंयांत किरकोळ पावसाची नोंद जाली. मळकर्णे गावात बेकायदेशीर बांदकामांचो प्रस्न आसा. गावात शेत लागवड मोठ्या प्रमाणात जाता, मात गावांत बेकायदेशीर बांदकामां आयलीं जाल्यार शेतां उरची नात. पंचायत बेकायदेशीर कामांक तेंको दिता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आयतारा मळकर्णे पंचायतीच्या ग्रामसभेत दोंगर कापणी आनी बेकायदेशीर बांदकामाचो विशय चर्चेत आयलो. मात ह्या प्रस्नांचेर पंचायती कडेन कांयच जाप नाशिल्ल्याचें थळावे सांगतात. कुडचडे, केपें आनी सावड्डे सारख्या हेर वाठारांतल्या रस्त्यांची जाल्ली अवतिकाय आप पक्षान उक्ताडार हाडली. रस्त्याक पडिल्ल्या फोंडकुलांक लागून अपघातांचें प्रमाण वाडत आसात. तशेंच दुचाकी चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा. देखून रस्ते बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचे अशी मागणी बीजेपीचे बुराक ह्या मोहिमे वेळार केली. गिमयवाडो मोर्ले सत्तरीच्या वासू मोरजकर हाच्या घराचो भाग कोसळ्ळो. 2 दिसाच्या पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून घराचो भाग मातये बरवण जालो. सुदैवान कोणाक जिवीतहानी जावंक ना, मात घराचो उरिल्लो भाग लेगीत कोसळपाच्या मार्गार आसा. हे घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत थळावो सरपंच अमित शिरोडकर, उपसरपंच रुचिता मायंडकर घराची पळोवणी केली. हे विशींची म्हायती पर्येची आमदार देविया राणे हांकां दिली. वासू मोरजकाराच्या घरच्यांक सुरक्षीत सुवातेर स्थलांतरीत करपाचे आदेश दिले. तशेंच स्वखर्चान वासू मोरजकाराचे घर बांदून दितले अशें आश्वासन आमदार देविया राणे हांणी दिलें. कुडचडे पोलीस स्टेशना लागसार 3 कार आणि 1 स्कूटरी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातांत स्कूटर चालकाक दुखापत जाल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका कारीन फाटल्यान धपको दिल्ल्यान 4 गाडयां मदीं हो अपघात जालो.
पणजेच्या डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 20 ते 24 ऑगस्ट मजगती असतले शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा। हांगा मेळटले होम अलायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड आणि हँडलूम हँडीक्राफ्ट। अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820 283877 आणि 9326 283877। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक। तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात। तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। हालींच जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात कम्युनिदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकारान विधेयक पास केले। जायत्या कम्युनिदादींनी ह्या निर्णयाक हरकत घेत कोर्टात वचपाची शिटकावणी दिल्ली, मात चिखली आनी चिकोळणा कम्युनिदादीन सरकाराच्या निर्णयाक तेंको दिला। गावातल्या बनावट मतदारांच्या मुद्द्यावयल्यान आयतारा जाल्ली सुरावलेची ग्रामसभा बरीच तापली। बनावट मतदार आयलेच कशे हो मुद्दो उपराशीत पंचायतीन परतून मतदार सर्वे करपाची मागणी कांय जाणांनी केली। मतदारांची बनावट नोंदणी जावपाक बूथ लेव्हल अधिकारी, उपसरपंच तशेंच पंचायत वांगडी जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोपूय कांय जाणांनी केलो। हे ग्रामसभेक सरपंच आनी उपसरपंचान दाणी मारली, पूण पंच वांगडी आनी आदल्या सरपंचान ग्रामसभा घेतली। साकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या बिट्स पिलानीत कंप्युटर सायन्साचे शिक्षण घेवपी कुशाग्र जैन हो हॉस्टेलाच्या रुमात मेल्ले अवस्थेत सापडलो। राती न्हिदिल्ले कडेन ताका मरण आयिल्ल्याचे पुलिसांनी सांगले। या प्रकरणाचो वेर्णा पुलिशेन पंचनामो केलो। तशेंच ह्या विद्यार्थ्यांक नैसर्गिक मरण आयिल्ल्याचे पुलिशेचे म्हणणे। कुशाग्र जैन हो मूळ लखनौ उत्तर प्रदेशाचो। बिट्स पिलानीत तो कंप्युटर सायन्साचे शिक्षण घेतालो।
पावसाच्या तडाख्यात कोसळिल्ली अडवलपालची कोळम वाड्यावयली रस्त्याची धडा दुरुस्त करपाचें काम सुरू जालां. ह्या प्रकाराचेर गोमंतक टीव्हीन उजवाड घाले उपरांत भौशीक बांदकाम खात्याक निमाणें जाग आयली. नेटान पडिल्ल्या पावसाच्या तडाख्यात फाटल्या बिरेस्ताराक कोळम वाड्यावयल्या रस्त्याची धडा कोसळ्ळ्या. ही धडा आनीकय कोसळपाची भिरांत आशिल्ली. मजगतीं चवथी मेरेन हें काम पुराय करचें आनी लोकां मदीं पातळिल्लो भंय पयस करचो अशी मागणी लोकांनी केल्या. शेनवारा बेंगलोरच्या नगरपेठे वाठारांत आशिल्ल्या एका इमारतीक उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार आयली. ह्या घडणुकेंत 5 जाणांक दुर्दैवी मरण आयलें. उजो लागताच उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थार पावून उजो पालोवपाचो यत्न केल्लो. शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायल्लो. ह्या घडणुकेच्या सखोल चवकशे उपरांत ह्या इमारतीच्या मालकाक अटक केल्या. योग्य परवाने नासतना ही इमारत बांदिल्ली तशेंच सुरक्षेच्या दिश्टीन कसलीच सुविधा नाशिल्ल्याचें कळटा. पावसाच्या तडाख्यात दिवचल कुडचिरे रस्त्याचेर वावटी वाठारांत पालसण कोसळपाक लागला. देखून हो रस्तो येरादारीक असुरक्षीत जाला. रस्त्याच्या धडेचेर आशिल्ले व्हडले झाड लेगीत उमटून पडपाचो भंय आसा. फाटल्या म्हयन्यात सेगीत पडपी पावसाक लागून अनमोद घाटांतल्या रस्त्याक वेरो वचून कांय भाग कोसळिल्लो. ह्या प्रकारा उपरांत दक्षिण गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान एक आदेश जारी करीत बशी आनी गरजेच्यो सेवा दिवपी गाडयो सोडल्यो जाल्यार हेर गाडयांच्या वाहतुकीचेर सरसकट बंदी घाल्ली. ह्या घडणुकेक आतां 1.5 म्हयनो जावन गेलो तरी लेगीत अजून मेरेन ह्या वाहनांच्या वाहतुकीक बंदीच आसा. हाका लागून वाहन चालकांक कारवार वा चोर्ला घाटांतल्यान वचचें पडटा. हो प्रवास सुमार 100 ते 150 किलोमीटर पयस पडटा. ताका लागून अनमोड घाटांतल्यान एकेरी वाहतूक सुरू करपाची मागणी वाहन चालक करपाक लागल्यात. नव्यान स्थापन जाल्ल्या गोवा एनिमल फेडरेशनान राज्यांतल्या भटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर 100 कोटी रुपयांची येवजण सुचयल्या आनी पशुपालन खात्यान प्रस्तावित केल्ल्या 10,000 कोटी रुपयांच्या येवजणेत त्रुटी आशिल्ल्याचें सांगलां. तशेंच सुण्यांच्या लसीकरणा खातीर योग्य बांदावळ नाशिल्ल्याची टिका केल्या.
केरळच्या मल्लापुरमात एक प्रवासी बस उमथिल्ल्यान बसींत आशिल्ल्या 22 जाणांक दुखापत जाली. मेल्या म्हायती प्रमाण बसींत आशिल्ले प्रवासी खंय लग्नाक वचपाक भायर सरिल्ले. दुखापत जाल्ल्या मदीं एका सांग पिरायेच्या भुरग्याचोय आस्पाव आसा. सध्या तांचेर उपचार सुरू आसात. दिवचल वीज कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेचो 39वो वर्सुकी दीस आयतारा व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या सुवाळ्यात निवृत्त कर्मचाऱ्यांचो सत्कार तशेंच 10वी आनी 12वीच्या परीक्षेत येस मेळयिल्ल्या 20 कर्मचाऱ्यांच्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान केलो. दीनदयाळ सभाघरांत जाल्ल्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये हजर आशिल्ले. शिस्त आनी वेळाचें वेवस्थीत नियोजन केलें जाल्यार जिणेंत अशक्य अशें कांयच ना अशें आमदार शेटये हांणी म्हणलां. जम्मू काश्मीराच्या काथुआ जिल्ह्यात परतून एक फावट ढगफुटी जाल्ल्यान 7 जाणांक मरण आयलें तशेंच कांय जाणांक दुखापत जाली. शेनवारा भरपूर प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान ही घडणूक घडिल्ल्याचें कळटा. बेपत्ता आशिल्ल्यांचो सध्या सोद सुरू आसा. मुंबईच्या वेगवेगळ्या भागांनी उट्टंगाराच्या पावसान खवदळ घाल्ल्यान हुंवारावरली स्थिती निर्माण जाल्या. सगळे कडेन रस्त्याचेर उदक तुंबलां. हाका लागून वाहन चालकांक त्रास सोंसचो पडलो. तशेंच उदक घरांनी घुशिल्ल्यान लोकांची गैरसोय जाली. मजगतीं फुडले कांय दीस उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आसामच्या गुवाहाटीत उटंगाराच्या पावसान खवदळ घाल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाल्या. रस्त्याचेर उदक तुंबलां. हाका लागून वाहन चालकांकूय धोको निर्माण जाला. गाडी घेवन वतलो जाल्यार धोपरा वयर इतलें उदक जालां. उदक घरांनी घुसलां. हाका लागून लोकांची गैरसोय जाल्या. कांय जाण व्हांवून गेले जाल्यार एका सांज पिरायेच्या भुरग्याक मरणय आयिल्ल्याचें कळटा.
भारतांत सध्या साथीच्या दुयेंसांनी बरीच वाड जाल्या. भारतांतल्या वेगवेगळ्या भागांनी चड करून डेंग्यूचे दुयेंती चड सापडपाक लागल्यात. डेंग्यू मलेरिया जाल्ले दुयेंती हॉस्पिटलांनी उपचार घेतात. थंडी, जोर, आंग दुखप आनी तकली दुखप ही ह्या दुयेंसाची मुखेल लक्षणां. कोणाकूय जर दिसून येत जाल्यार रोखडेंच दोतोराक कळीत करचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्या. हालीसराक काळजाच्या दुयेंसाक लागून चड तरणाट्या भुरग्यांक मरण येवपाचे प्रकार वाडल्यात. सोरो पिवप, वेळार न्हिदपप वचपप ना, तशेंच ताण घेतिल्ल्यान काळजाच्या दुयेंस जावन मरण येवपाची शक्यताय आसा. वेवस्थीत वेळार जेवण जेवप, तशेंच कमीत कमी 8 वरां तरी मनशाक न्हीद जाय. भायलें खाण लेगीत भलायकेक धोक्याचें थारता. हे सगळे मतीन दवरल्यार भलायकी बरी उरतली हातूंत दुबाव ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार.